मडगांवच्या होली स्पिरिट फेस्ता निमतान घाल्ले कांय स्टॉलांचेर मडगांव पालिकेन कारवाय केली। ह्या स्टॉलवाल्यांनी रस्तो खणून स्टॉल उबारल्यात, तशेंच फुटपाथाचेर अतिक्रमण केलां। फातोड्डा यूथ असोसिएशनान मडगांवच्या मुख्याधिकाऱ्या कडेन हे विशीं कागाळ केल्ली। ताचे वेल्यान पालिकेन कारवाय केली। आम्ही परमिशन कोणाकडे घेना, आम्ही ऐकून घे, हांव उलयता 1 मिनिट। आम्ही फक्त 8 दीस फेरी लागून येता हांगा। म्युनिसिपालिटी पे करता प्लस पावणेवाल्याक पे करता आम्ही। आमचे अजून कोणा प्रॉब्लेम ना, काय ना, म्युनिसिपालिटी प्रॉब्लेम। फातोड्डा यूथ असोसिएशन तांचे एक डेलिगेशन आयिल्लें रिगार्डिंग फिस्टा टायमार आमी परमिशनां दिता ते सगळे रस्त्यार आयले आनी रस्ते खणल्या म्हणून रस्त्यार तांच्यानी होल मारले म्हणून रस्त्यार होल मारपाक एक्चुअली परमिशनां दिली ना। रस्त्यार होल जर कोणें मारताना दिश्टी पडला तांकां सरळ तांचे क्रिमिनल कंप्लेंट फायल करतले। दुसरे म्हणटा तांकां पुरोवपा लायला, सो जे जितले रस्त्यार होणके मारल्यात पळय ताका ते सगळे बंद करपाक लायले तांकां। दुसरो एक इशू आहा, थोडे फुटपाथाचेर पावले म्हणून फुटपाथ ओपन आसपाकूच जाय। सो हांवें म्हज्या कन्सर्न म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर ताका इंस्ट्रक्शन दिलें की फूल फुटपाथ क्लियर दवर म्हणून। सो आता जी गाडे उबे जाल्या स्टॉल्स ते तुमी डेमोलिश करून क्लियर करतले सर? ना, जर ते सपोज रोडार आयल्या जाल्यार डेफिनेटली दे विल क्लियर। रोडार कोणूय येवपाक शकना। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। आयज हे डेव्हलपमेंट जे चालू जाला कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून पावस जावन पयलेच फावटी हॉट मिक्सिंग गावरावाडो इंटरनल रोड्स आनी चेक सिकेरा स्टॅच्यू ऑपोजीट पंचायत टील शिमेर हे आयज आमी 3.2 किलोमीटर हॉट मिक्सिंग आयच्यान चालू केला। महिला मंडळ फेडरेशन करपाचें आसा आनी हें फेडरेशन फुडल्या कांय दिसां भितर जावपाचें आसा। आनी हें फेडरेशन म्हाका एक पूर्ण खात्री आसा की हें फेडरेशन देशान एक आदर्श फेडरेशन जावचें, बायलांच्या तळागाळा पर्यंत पावचें, खेडोपाड्या पर्यंत पावचें आनी बायलांची उदरगत जावची। नागवेकर समाजाचे नागवेकर नाती बांधवाचे हे मंदिर आमकां गर्वान सांगचें पडटा की स्थलांतर जे गोंया भायर जे स्थलांतर जाल्ले ते एकमेव अशें देवूळ मंदिर हे संस्थान की आज त्याची पुनर्बांधणी किंवा त्याची प्रतिष्ठापना आणि जीर्णोद्वार परत गोंयांत जाता, ही आमकां अत्यंत गर्वाची बाब। असो खंयचो जर इतिहास ना, वृत्तांत ना की गेल्ली गोंया भायरच्या दुसऱ्या राज्यान गेल्ली देवस्थानां परती आपल्या स्वगृही परती येयल्या, म्हणजे हो पयलो आमचो गर्वाची बाब। होमगार्ड volunteers have been performing their assigned tasks with total dedication and sincerity. If there is some interface between public and police, it is my firm belief that it is Home Guards and Civil Defence Organization. वासुदेव शेट गोवेकर यादिस्तीक क्रिकेट सर्तीचे उक्तावण आयतारा सहकार मंत्री आनी प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकारान केले। ही सर्त विठ्ठल सांस्कृतिक मंडळान माशेलान काराय ग्रावंडार दवरल्या। पयल्या मॅचीन मायणा स्ट्रायकर्सान सातेरी स्पोर्ट्स क्लबाक 80 रनांनी मारले। भारतीय फुटबॉलांतल्या कठीण प्रवासाक डेम्पोचो इंग्लीश मिडफिल्डर रोहन रिकेट्स तयार आसा। सुरवातीच्या कांय म्हयन्यांतूच ताका खुबशे विचित्र अनुभव आयले। प्लेईंग पोझिशनावेल्यान वाद, फुटबॉलांत अनप्रोफेशनलिझम, उदेते खेळग्यां मदीं गांभीर्याचो उणाव, रोहनान प्रुडंटा कडेन काळीज उक्तें केलें। डेम्पो पंगडान रोहन रिकेट्साच्या प्लेईंग पोझिशनाचेर सुरवातीक कोफुसांव आशिल्ले। He obviously didn't do that, so then I came here and then he tried to use me as an out-and-out striker. I didn't feel comfortable with it. I don't think it worked well for the team. And then there was other people internally within the club who could see that I wasn't a striker. You could just see from the way I played, the way I moved, naturally. Yeah. I was a midfield player. All the factors put in together, is this the most difficult league to adjust to and play? I think so, because there's the, like I said, there's the difference in the levels on the pitch. So that's something to grasp you. That's not taking anything away from the Indian players, because there are some players here, and I look at them and I say, there's some talented individuals, but I just think that the coaching from the young age has not been instilled into them. So you can see that some of the basics are not there. And then after that, we have off the pitch.
That's where it's a big difference. That's where it's difficult for me to adjust. All these are causes for frustration for anybody. Yeah, definitely. If I'm being honest, I have fought that. I've fought that numerous days, you know. Things are done completely different here. उदेंत्या खेळगड्यांनी फुटबॉला कडेन खूब गंभीरतायेन पळोवन आपलो दर्जो वाडोवपाची गरज आसा अशें रोहन रिकेट्स म्हणटा. There's not much hunger sometimes I feel from the young players here to improve themselves and do work after training. We see older players, some of the foreign players, some of the senior players, you know, Clifford, Samir, and they'll be doing some extra training with some of the foreign players. We're doing some extra quick feet work. But then you look over there and you see some of the young players just eating their bhaji and this, you know, and like you're thinking, wow, like don't you want to improve, you know? आदलो आर्सेनल आनी टॉटनहॅमाचो फुटबॉलर रोहन रिकेट्साची पुराय मुलाखत तुमकां शेनवारा सिम्पली स्पोर्ट्स ह्या कार्यावळीन पळोवंक मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तुमकां खबर चुकले आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचे तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.